ले तुम्ही आता पहिला असतले एक स्क्रॅप यार्ड एक मेगा स्क्रॅप यार्ड असा जसे मेगा प्रोजेक्ट गावान येता तसे मेगा स्क्रॅप यार्ड या गावान जाल्ले हा जसे कोलवाळे गावान 60-70 स्क्रॅप यार्ड आसा तशीच स्क्रॅप यार्ड हांगा जाले या आम्ही आयज असा साऊथ जुजेदे आर्याल या गावान वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि या गावान 33 स्क्रॅप यार्ड ऑन रेकॉर्ड असा बाकी कितें ऑफ द रिकॉर्ड कितले हा ते आमकां खबर ना बट 33 स्क्रॅप यार्ड एका ल्हानशा गावान 33 स्क्रॅप यार्ड म्हणजे जस्ट इमेजिन हो एक टाइम बॉम्ब कसो आसा ह्या गावांक लागून नॉन स्टॉप ह्या स्क्रॅप यार्ड वाल्यांकडल्यान कितें चोरता आसतले कितें फोडटा आसतले आख्ख्या सालसेडातले फोडून सगळे चर्ची फोडून देवळां फोडून घरां फोडून आनी कितें हाडून सगळे स्क्रॅप हांगा विकता काय हो एक क्वेश्चन आनी हेच्या पयलीं स्क्रॅप यार्डान हे सगळे मेळाले आमी आतां पंचायतीन विजीट केली पंचायतीन विजीट करून आमी सरपंचा कडेन उलोवपाक ट्राय केले पूण सरपंच म्हणूंक लागले आमी बिजी आसा खंय झाडां पडला कितें हा म्हणून ती नासली डेप्युटी सरपंचानूय तेंच सांगले ती दोगांय जाणां आमकां मेळोंक ना फेर इनफ मागीर आमी सेक्रेटरीक मेळ्ळे सेक्रेटरी आतां नवीनूच येयला तो टेम्पररी बेसिसाचेर आसा तेज्या कडेन आमी डिस्कशन केले स्क्रॅप यार्डांचेर डिस्कशन केले 33 स्क्रॅप यार्ड म्हणून तेणेच आमकां दाखयले रिपोर्ट दाखयलो जो एलएक्यू आसलो असेंब्ली सेशनाक मागीर तेजेर मॅक्झिमम जाग्याचेर एक कमेंट आसा रिमार्क आसा तो म्हटल्यार पंचायतीन हेचेर एज पर पंचायत राज एक्ट एक्शन इनिशिएट करपाक जाय म्हणून आणि एक 5-6 जाणांचेर आसा की तेंच्यांनी कंप्लेंट घातला आणि तेचेर ते स्टेक गेला म्हणून अंडर 66(7) मागीर तीन स्क्रॅप यार्डांक खंय पंचायतीन परमिशन दिला आता ते कशें दिला कितें दिला हे आमकां फायंड आउट करपाक जाय जाल्यार हे सगळे प्रोटेक्शन जे आसा हे स्क्रॅप यार्ड वाल्यांक जेंची आयज ते स्क्रॅप यार्ड असोसिएशन आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमची मोर दॅन 300-400 crore आमची वत आमची ही इंडस्ट्री आसा सो ही जी इंडस्ट्री आहा ही गव्हर्मेंटाक 1 रुपया मेळना खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाक मेळना ना पंचायतीक मेळना कोणाकूच हेचो रेव्हेन्यू मेळना सो हे सगळे जो ब्लॅक मनी आहा पळय खंय ना खंय तरी हफ्त्यान वयता नाजाल्यार सेटिंगां करपाक वयता अशें आमकां दिसता आनी तेकाच लागून ही येदी व्हडली स्क्रॅप यार्ड आसा आमच्या फाटल्यान जे स्क्रॅप यार्ड ते ऑलमोस्ट 3-4 हजार स्क्वेअर मिटर तेका मोदी इंटरनल आनी रोड आहा गो इमेजीन स्क्रॅप यार्डाक प्लॉटिंग आहा तो एक इंटरनल रोड आसा सो आमच्या वांगडा आमचे हांगा गांवांतले भुरगे आसा आमचो स्टॅनली आसा आमचो हांगालो आमचो कॉर्डिनेटर आमचो डेगली आसा वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव मागता पयलीं डेगली कडेन की तेणे हे इशूचेर हेच्या पयलीं तुमी जागृताय करताले जेन्ना कॅम्पेन जाताली तेन्ना लोकांचे कशें रिएक्शन असले ते तुवें सांगचे मागीर स्टॅनलीन सांगचे की तुमी कशें फायट करता हे सगळे जे न्यूजन्स गांवांत जाला मिनेस जाला हे कशें तुमी फायट करतात डेगली देव बरो दीस दिवं सो मनोजान सांगिल्ले ते भाशेन आमी आज पयले पंचायतीन गेल्ले सांजुजे आर्याल आनी तेमकां आमकां रेकॉर्डाचेर 33 स्क्रॅप यार्ड मेळ्ळी सो जेन्ना आमी हिंगा पयलो पांय दिल्लो लायक कॅम्पेनींग करपाक सांजुजे आर्याल जेन्ना तकली पीस जाली ते हें चोवन लायक सगळे गोंयकार कोण दिसती पडय सगळे मायग्रंट्सूच दिसती पडय असो आनी मागीर आमी डोर टू डोर चलता आसतना लोकांकूय अवेर कोताले आज जायते अवेरनेस दिलें तुम कितें अशें करून उगरावली आनी हें जावं पसून हे सो हितू स्क्रॅप यार्ड येवं पसून कित्या उगरावली तुमगे गांवांक सो ती मागीर सांगूंक लागली ते पयलीं कोण सरपंच पंच आहाय ते कोताय म्हण आमगे कांय आयकनाय बीन म्हण अशें करून सांगूंक लागली सो आतां हेज्या मुखार कितें जाता तें न्हू सगल्या गांवकारान एक जाण मुखार सोन हे
आपल्या फुडाकार घेवपा जाय आज जो कोण आमी आरजी येतले मनोज येतलो स्टँडली येतलो ना जोण एकल्यागे वाडो तुमगे वाड्या जाता न्हू तेदो आखो वाड एकठांय जावन मुखार सरपा जाय आनी तुम जाणाय न्हू तुमगे गांवां आतां पयले कामासून येयले म्हणटरी चलोन येताली तुमगेल्यो बायलो चेडो आमी चलोन येताली आज तुमकां तांकां स्पेशल हाडूं वचो पडटा हें कित्याक लागून जाला हेचो ही स्क्रॅप यार्ड जालें आनी सगळीं इलिगल मायग्रंट्स बोलो आहा हिंगा जेन्ना हांवें कावंट केल्ले ते तोणा हे सांजो दियारेल 1200 डिकारपाली 1100 इलिगल मायग्रंट वोटर्स सो एश कोन आनी हे वोटिंगा देखून येता आसतना ती सगळीं बुरका बांदून येताय जाल्यार ते आमगे कोण भुताचे बसताय तांकां कितको कोडले ही कोण ती असो हेचो हे तुमगेल्या गांवांक घोटा मातशें मुखार सोराय तुमगे गांव राखपाक ते 18/1 आहा तें देखून तुम मुखार सरपा जाय आनी आमी तुमकां सपोर्ट दितले आम फाटल्यान उब रावय आम कोताय मुखार वयताय तुमगे युनिटी दाखोय गांव सांबाळपाक सो चड आनी उलयना मातशें तुमी मुखार सोराय आनी एकठांय जावन आमी करया हो गांव सांबाळया देव बरें करूं हॅलो हांव स्टँडली सांजो आर्यल हांव हिंगा रावपाचो तुमी म्हज्या हाडल्यान चोवपाक शकता तें स्क्रॅप यार्ड हिंगा एकू आसा उरलो 33 आनी 35 मोर जाताय ती दुसरे कडेन हांवें हे स्क्रॅप यार्ड जे आसा तेज्या पयलीं हांवें प्रपोजल घायलो गामसभाक फाटले बॉडीन कांय केल्लो मू ती न्यू बॉडी जाल्ली तितूंतलो एकलो फाटले बॉडींतलो मूव जाल्लो सो तांकां हांवें एक होप धरून हे बॉडी कडेन हांवें स्क्रॅप यार्डाचे हांवें प्रपोजल घायलो तुमी चोवपाक शकता हाडल्याक ही स्क्रॅप आहाय ती फाटल्यान थिंगा आमगेलें शेतां आहा थिंगा आमी शेत रोवन पावसाचें पीक रोयताय आमी तुमी चोयता हिंगा उदो जालें तें न्हू मातशें दाखय हें उदो जालें तें स्क्रॅप यार्डाचें तें सगळें आमगेलें त्या शेतां वयता आनी त्या शेतां कॅमिकल वेस्ट जावन तें रोवपा जायना तेका लागून त्या लोकांनी 2 वर्सांनी तें रोवपाचें बंद केलां सो हांवें प्रपोजल घालून म्हगे प्रपोजल ह्यान फोर्टनायट मिटिंगे ते हांवें तो भायर मारलो हे सेक्रेटरी आमगे आसा पयलीं हांव ताका सांगपाक सोदतां तूं जें गायडन्स तें हेगे पंच सरपंचाक दिता न्हू तें रॉंग आसा हांव जाणा तूं सिनियर आहा पंचायती तुवें तांकां सारकें आतां दिवपाक जाय स्क्रॅप यार्ड आहाय ती आर्यला सगळीं बंद करपाक कित्याक हांवें जेन्ना प्रपोजल घाल्लो त्यान म्हगे प्रपोजल भायर मारलो आनी त्यान म्हाका पंचायती डिस्कस करपाक पयलो एकल्याक पंचायत तांकां ग्रामसभा डिस्कस करपा ना घाल्लो ताका लागून म्हाका त्या पंचायती आपयलो डिस्कस करपाक आनी आयज हांव तांकां सडनली गेलो म्हाका मुगे डिस्कस करपाक जाय म्हूण त्यान म्हाका सांगिल्लें रिजन सरपंच म्हाका सांगपाक लागलो तूं व्हिडियो कोताय आनी सगळ्या पावयताय म्हूण हें तेणें म्हाका सांगिल्लें ताका लागून हांव तांकां फाटल्या मेळपाक गेल्लो दुसऱ्या रुमाक म्हाका मुगे रिजन आनी रिप्लाय जाय म्हणून आतां पंचायती वेबसायट आहा आर्यलच्या गांवांत वेबसायट अपडेटूच जालें ना पयलीं सद्याक हें आमगे सरपंच आहा ताका तें चोवपा जाय आनी सेक्रेटरी ताका हेल्प करपा जाय ही अपडेट कित्याक ना आनी स्क्रॅप यार्डाचेर जेन्ना तुमकां येयलां डेमोलिशन तें कित्याक जालें ना तें ताका लागून हेच्या मुखार जावपा जाय आनी जायना जाल्यार आमी मुखार सरतले तुमचें कितें घालपा जाय तें सो हें कितें आमकां तुमकां दिलो आहा तेजेर तुमी एक्शन घेवचें नाजाल्यार आमी मुखार सरतले पंचायत बॉडीचेर कित्याक आम थिंग कोण आहा तो नको ते आम चेराचेर कोण बसलो तो जायो चेराचेर बसून कितें काम करता तो म्हगे भाव आसो आमगे भयण आसो ती चेराचेर बसलो तो म्हाका मनीस म्हगे गांवां लागूं जायो इतलें हांव मागता आनी सांगता हें डेमोलिश करपाक देव बरें करूं येस आतां स्टॅनलीन आनी डॅगलीन सांगलें की हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा तेजे इशू कितें आसा जशें स्टॅनलीन लास्ट टायम प्रपोजल घातलेले पंचायतीन ग्रामसभेक डिस्कस करपाक जे एज पर एक्ट तेणे कायद्या प्रमाण तेणी प्रपोजल 4 दीस पयलीं घातलेले जाल्यार सरपंचा कडल्यान ताका रिप्लाय येयलो की हे इन्फॉर्मेशन व्हडलें आसा चड आहा सो तूं तेजी RTI माग आतां मेन हें कितें आसा हांगा क्वेश्चन कितें आहा की हें इन्फॉर्मेशन वेबसायटीचेर आसपाक जाय आसलें जाल्यार ते वेबसायटीचेर तेंच्यांनी कित्याक घालूंक ना वेबसायटीचेर तेंच्यांनी ते येवपाक जाय आसलें आमकां RTI मागपाची गरज नासली आनी सेकंडली लोकांक हांव सांगपाक सोदतां सावथ उजले आर्यल ह्या गांवच्या लोकांक की तुमकां दिसा ते स्क्रॅप यार्ड म्हाज्या घरा पासून पयस आहा नाल्यार आमकां काय लागना जाल्यार उगडात धरा की आमी एक सादें प्लास्टीक बॅग बंद करता नाल्यार ताका उजो घालता जळयता म्हणून आमकां फायन आसा नाजाल्यार आमी ते जळोवपाक शकना पंचायत बॉडी सुद्दां जर गार्बेज कलेक्ट केल्यार जळोवपाक शकना ताका फायन आसा आनी ते जळयना कित्याक तेजें पोल्युशन जाता आनी तें पोल्युशन आमच्या बॉडीन वयता लंग्सान वयता आनी आमकां इरिवर्सिबल आमकां डिजीज जाता
तेकाच लागून एक साधे प्लास्टीक बॅगाचेर जर आमी इतले आमी कॉशियस आसता आनी सरकार कॉशियस आसा म्हणून दाखयता जाल्यार येदे व्हडले स्क्रॅप यार्ड हांगा नॉन स्टॉप ते हांगा उजो घालता रातचे. हो उजो घालता, हो सगळो जो पोल्युटंट आसा, हो जो सगळो स्मोक आसा, हो सगळो आमच्या पोटान वयता. आयज आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसतलीं गांवांत, तेंच्या पोटान वयता. आनी तो अशें धरनाका की रेस्ट्रिक्टेड आहा तो त्याच स्क्रॅप यार्डाचे सामको वयर वयतलो म्हणून, तो स्प्रेड जाता सगळ्याक. फूल एटमॉस्फियरान हे सगळ्या गांवांत तो स्प्रेड जाता. ऑलरेडी हांगा इंडस्ट्रियल पोल्युशन आसा आनी वयल्यान आतां हें आनी पोल्युशन म्हटल्यार ही सगळी जी लोकांक दुयेंसां जातली, आस्मा जातलो, लंग डिजीज जातले, बाकीचे डिजीज जातले, कॅन्सर जातले, हे सगळे कॅन्सर, इवन कॅन्सर मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक हे जे प्लास्टीक आसता नाजाल्यार हांगा जी केमिकल्स आसता, जें कितें टॉक्सीक हें जळयतात ते पळय ते कॅन्सरोजनस आसता भितर. आनी तो जो फ्यूम आसता, तो स्मोक आसता पळय, इतले डेंजरस आसता. हेजेर कितलेशेच रिसर्च आसा, स्टडीज आसा. सो लोकांनी मातशें अवेर जावपाक जाय. जेन्ना आमचे भुरगे तुमच्या कडेन हेल्प मागतात, सपोर्ट मागतात हे डेमोलिश करपाक, हो इश्यू रेज करपाक, तेन्ना तुमी तांकां सपोर्ट करपाचो. आयज दुसरे कोण असले जाल्यार हांगाल्यान हप्ते व्हरपाचे, हांगाल्यान पयशे व्हरपाचे, आपूण करोडपती जावपाचे. 33 स्क्रॅप यार्ड म्हणल्यार फकाणां न्हू. एका स्क्रॅप यार्डा कडल्यान म्हयन्याक 10,000 घेतल्यार 3-4 लाख रुपया म्हयन्याक एकटो भुरगो हांगा जोडपाक शकता. सो आमचे भुरगे हांगा आपले लायफ रिस्क घालून सगळें करून आयज हांगा फुडें सरता, गांवांक लागून तो फायट करता. जाल्यार आमी इतलीच रिक्वेस्ट करता तुमच्या कडेन की तुमी तुमकां लागून, आरजीक लागून नाजाल्यार आनी कोणाक लागून, त्या भुरग्याक लागून न्हू, तुमकां लागून, तुमच्या गांवांक लागून, तुमच्या फॅमिलीक लागून तुमी भायर सरपाचें आनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. हांगा कितलो प्रॉब्लम जाता, जसो डेगलीन सांगलो, हांगा चेडवां वाटेर चलपाक शकना, कामा वयल्यान, स्कुलांतल्यान, कॉलेजीन येता वांगडा चल, तांकां हाडपाक व्हरची पडटा. म्हणजे आवय बापायक तो एक आनी हेडेक की आमच्या भुरग्यांची सेक्युरिटी कितें, सेफ्टी कितें. येदे गांवांत आतां 1,000+ वोटर्स जाला मायग्रंट. म्हणजे फाल्यां तेंचो सरपंच फाल्यां तेंचो निवडून येतलो आनी ते सुद्दां कितें इल्लीगल ड्युअल वोटींग कार्ड. सो हेचेरूय लोकांनी लक्ष दिवपाक जाय, हेचेरूय एक्शन घेवपाक जाय. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमी जे क्रांतिकारी आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते कंटिन्युअस हो इश्यू आहा तो फॉलोअप करतले. पंचायतीक एकूच सांगता ते व्हिडिओ पळयता आसतले की आयज तुमी आमकां सरपंचान, डेप्युटी सरपंचान आमकां टायम दिवंक ना, पूण एक तुमकां सांगता की हो इश्यू कंटिन्युअस आमी घेतले. हो इश्यू आमी असेंब्लीनूय पावयतले. हो इश्यू जो मेरेन हांगा स्क्रॅप यार्डां हांगाली डेमोलिश आनी क्लियर जायना, जशें आमी दुसऱ्या गांवांनी फाटी लागला पंचायतीच्या, सरपंचाच्या, सेक्रेटरीच्या, सरकाराच्या, तशेंच सावथ जोजोबे आर्यलाचे. म्हणजे सेकंड आफ्टर कोलवाले हो दीस इज द सेकंड हायस्ट हब कसो. सो हो आमी डेमोलिश करतले म्हटल्यार करतले. सो लोकांनी मातसो प्लीज आमकां तेंको दिवचो, सपोर्ट दिवचो. देव बरें करूं. तुम्ही